राज्य सरकारच्या 8व्या रस्तो सुरक्षा सप्तकाक सोमारच्यान सुरुवात झाली। खबरदारी फक्त पोलीस रस्त्यार आसतले म्हूण सप्तकापुरतीच घेऊ नकात, स्वताची काळजी स्वता घेयात। वर्सभर सुरक्षा सप्तकाचे पालन करात म्हूण मुखेलमंत्र्यान गोयच्या जनतेक उलो मारला। सरकार प्रोसेस सुरू करू शकता, मात ताचे शिक्षण दर एकल्यान घेवप तितलेच गरजेचे म्हूण येरादारी मंत्री सुदीन ढवळीकर उलयला। ITX गोवा खातीर पणजेच्यान चीफ रिपोर्टर केन्झिल रॉड्रिगीस। Joke, nothing to laugh about. It's a very serious concept. We are losing more than 300 lives per year, and we are having more than 300 people who are permanently injured. 600 families per year. 10 वर्षाचो हिशोब करा, 100,000 फॅमिली। बारीक हांव उलयना, म्हयनो 2 म्हयने हॉस्पिटलान उरले तें उलयना। जे परमनंटली डिसेबल जाले आणि जे मेले त्या 100,000 फॅमिली म्हणजे जवळ 25,000 लोकांक आणि तांचे भोवतीचे फ्रेंड आणि हाजे ट्रॉमा जो आहा ताजो विशय केलो जाल्यार म्हाका दिसता लाखभर लोकांक हाजो इम्पॅक्ट जाल्लो आहा कसो ना कसो। दॅट ट्रॉमा and that loss I think is irreplaceable, and त्यामुळे we have to be very strict on road safety. Road safety week वर्षभर चलोवंक जाय। It should be a week which should stretch for the year, all 51 weeks. आयज हांव विनंती इतलीच करता की let us take this issue seriously and not only observe the safety week for the sake of it, but let us develop habits to ensure that we drive safely. Helmet घालना, हांव परत रिपीट करता, तांकां बोर्ड केला पळय तो हेल्मेट घालना। कारण नाल्ल आमी फोडटात पळय फातराचेर तसो तकली फुटता जेन्ना आपडटा तेन्ना, तितल्याच फोर्सान ताचे पेक्षा चड फोर्सान आपडटा ती। आनी म्हणून दीस इज अ मायंड सेट। कोणाकूच एक्सिडेंट नाका आसता, कोणाकूच आपले डेथ नाका आसता, कोणाकूच इंजुरी नाका आसता। आनी त्यामुळे आमकां अशें दिसता की आपल्याक जावचें आनी तें। आपूण भयंकर हाजो उल्लेख जालो, फास्ट चलोवप म्हणजे इज एन डिझास्टर, मे कॉज डिझास्टर ड्रायव्हिंग फास्ट। आय वूड रादर से ड्रायव्हिंग फास्ट पेक्षा ड्रायव्हिंग सेफर और नॉन सेफर मे कॉज डिझास्टर। इट इज नॉट फास्ट ड्रायव्हिंग पर से। आय एम नॉट एडवायझिंग यू ड्रायव्ह फास्ट, यू हॅव टू बी विथिन द लिमिट। कारण आमकां एक्सिडेंट कमी आसा। आतांच सांगलें फॅटल एक्सिडेंट जवळ 376 डेथ आसा, तातूंतल्या जवळ म्हाजे म्हायती प्रमाणे 70% आर टू व्हिलर्स। विल यू बिलीव दिस? फ्रॉम 14 lakh vehicles, almost say about more than 6 lakhs vehicles are motorcycles, म्हणजे टू व्हिलर्स। आता हो जेन्ना बेजीक आमी रेशो पळयता तेन्ना एक लक्षात दवरा की ह्यो मॅक्झिमम टू व्हिलर्स कोण वापरता? यंग जनरेशन वापरता। आणि फॅटल एक्सिडेंट जाता ते चडशे कोणाचे जाता? यंग जनरेशन जाता। तुम्ही कालची सुद्धा न्यूज पडली पळय, 14 आणि 18 वर्सांची म्हापशेच्यान मांद्रे वता आसतना भुरगीं 2 जाण पडले। तातूंतलो एक आत्ता गेलो, ताका लायसन नाशिल्लें। जे भुरगे फाटल्यान बशिल्ले मे बी ऑफ सेंट झेवियर कॉलेज और आय डोंट नो, आय डिडंट रिमेंबर, दिस इज 1 month बॅक। सेंट झेवियर कॉलेजचे हांव प्रश्न करता, भुरगीं आसा हांगा, तुमकां आवय बापूय घरा कडेन रावता हें लक्षांत दवरा, तुमच्या भयणी भाव रावता हें लक्षांत दवरा। सकाळी तुम्ही भायर वता आसतना आवयक आनी बापायक सांगता आमी येता म्हणून, पूण आमी तें विसरता। जेन्ना आमी टू व्हिलर किंवा गाडी चलयता तेन्ना आमी तें विसरता। आणि त्या खातीरूच मनात नोंद करून घेवपाक जाय की आपूण सगळे जे सेफ्टी रुल्स एंड रेग्युलेशन जी एक्टान दिल्या ती आमी मानतले, त्या प्रमाणे आमी वतले। आणि त्या खातीरूच तुमचे कडेन मागणी, अशें जे रोड सेफ्टी वीक आमी जे करता ते संबंद वर्सभर तुम्ही पाळपाची आवश्यकता आसा। गव्हर्नमेंट एक प्रोसेस स्टार्ट करून तुमकां दिता, ह्या प्रोसेसांत तुम्ही हे शिकपाचे आसा, इन्क्लुडिंग ड्रायव्हर्स।